गावचे प्रश्न सुटावे करात उपरांतूच खण सुरू करात अशी मुळगावच्या लोकांची मागणी आसा। शुक्रारा सांजे सरपंच मानसी कवटणकर आणि पंच वांगड्यांचे कांय लोकांनी खणीचेर वचून पळोवणी केली। खण चालू आशिल्ल्याचो दावो करून लोकांनी खणीचेर बोवाळ घालो। उपरांत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खणीचेर येवन तांच्यांनी लोकां वांगडा चर्चा केली। लोकां वांगडा बसका जायो मेरेन खणीचेर कसलेच कामकाज करचे नात अशें उतर दितकीच लोक शांत जाले। राती उसरा मेरेन लोक खणीचेर आशिल्ले। मजगती या प्रश्नाचेर येता ते 20 फेब्रुवारीक मुळगावात जोड बसका जातली अशी माहिती मेळ्ळ्या। आमचे जे प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉल्व जायना, सॉर्ट आउट जायना तोपर्यंत सगळी मायनिंग मुळगाव मायनिंग एक्टिविटीज बंद दवरले। पण हे 4-5 दीस आमकां आवाज येतालो म्हणून आमी कितें आयज विजीट करपाक गेल्ले हांगासर पळयल्यार सगळी मायनिंग एक्टिविटीज चालू आसा। प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तोपर्यंत आमी कसलीच एक्टिविटीज मायनिंगची करचे ना म्हणून सांगलेले। पण आयज हेंच्यांनी चालू केल्ली आहा मायनिंग। हेचो सीएमांनी दखल घेवची, डेप्युटी कलेक्टरांनी दखल घेवची आणि हांव स्पेशली पोलीस स्टेशन पीआयक रिक्वेस्ट करता की हेंचेर तुमी दखल घेवची, जेणे करून आमी जर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार फाल्यां तुमी आमकां भितर उडयतले। पण आमी भितर पडपाक भियेना आणि बेलूय घेवचे ना म्हणून आमी पयलींच देवळान सांगलेले आसा। गेल्या दोन आयतारा पयलीं आमी हांगासर येवन मायन बंद केलेली आणि तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की जो पर्यंत तुमचे इश्यूज डिमांड जे कितें आसा ते सॉर्ट आउट जावचे ना तो पर्यंत आमी हांगासर तुमच्या मुळगावान मायन सुरू करचे ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें। पूण गेल्या 8 दीस अशें दिसून येता की हांगासर तेंच्यांनी 8 दीस जाले काम सुरू केल्लेलें आसा। ताका लागून आमचो थोडे भुरग्यांनी पळयले आणि अशें आमी सगळे जाण अशें येवन हांगासर आतां मायन बंद केलेली आहा। थोड्यो गाडयो बिडयो आहा त्यो आमी बंद केलेल्यो आहा। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।